अजून काय त्याची तिकेट अजून सगळी तिकेटी झाली पण आमची तिकेट अजून टिकले जायना कित्याक तांकां खबर ना. अजूनय आमकां हायकमांडान सांगला तुमी वेट 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 वेट. 2 दीस पयलीं तेंडुलकर सर आनी कोलतेकर सर आमचे कुमारजी आयिल्ले तेणी सगळो रिपोर्ट धाडला. ते पयस जालें तें वातावरण तेजें तिनूय कडेन पयत जाल्यार दिवाडे करमळे आनी खोर्ले पयत जाल्यार कुमारजे पयत जाल्यार सगळे लोक रोहनाच्या फाटल्यान आशिल्ले. सांगपाक चड वायट दिसता. आमी म्हणटा तांकां तुमी डिक्लेअर करा, आमकां काय पडलेलें ना, करा डिक्लेअर. आमकां दिना एटलिस्ट तांकां जयंता मडकयकर जावं सिद्धेश नायक करा, पूण कोणाक तरी करा सो दॅट वी कॅन गो फॉर अ बी एक्शन. आता मुख्य सांगपाची गजाल म्हणजे आज 3 दीस जाले इतलेय जाण आमी एकठांय जावपाक कारण हे आमी रोहन बाबाचे सामके सपोर्टर आनी हातून भितर आमचे BJP चे पंच मेंबर BJPची पंचायत आशिल्ले पंच मेंबर आसा. आमी आज खरें प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आमच्या BJP पक्षाक सांगपाक की बाबा तुमी तिकेट डिक्लेअर करा, तुमी तिकेट डिक्लेअर करा, जेणे करून आमकां जर तिकेट डिक्लेअर जाली जाल्यार आमकांय नेटान फुडें वचूंक मेळटलें आनी आमकां तुमकां एक सीट जो आसा हो 100% कन्फर्म आसा फॉर BJP. जर आमच्या रोहन बाबाक जर तिकेट दिली जाल्यार ना जाल्यार आमी पक्षाक हें करीत ना. तुमचें खंयचो प्रेशर तुमचेर येता हो आमकां कळना आनी अजून समजयना. तुमी अशें हांवें खंयच्याच इतल्या वर्साच्या इलेक्शनाक पळोवना. सगळ्यान पयलीं लिस्ट येतालें भारतीय जनता पक्षाचें, आतां सगळ्यान लास्ट जें येता तें भारतीय जनता पक्षाचें येता. की एक सरपंच जिल्हा पंचायत मेंबर्स हे जितके कोण आहा पळय आमचे तेज्याकून आनी प्लस खुबशे मेंबर्स आहा एंटायर पंचायतींचे जे तेंच्या सपोर्टाक आसा. सद्या आयज आमी इतकेच घेवन सांगला तांकां की ही प्रेस कॉन्फरन्स तुमी घेया आनी तुमचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटचो तुमी डिक्लेअर करा म्हणून. आमी फूल सपोर्ट एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी थ्रू ताका आसतले आनी तेज्या वांगडाच रावतले आमी. तो इंडिपेंडंट वचो किंवा तो टिकेट घेवन वचो, तो कसोय वचो. खबर आसा तेणें खूब काम केलां आनी तेणी जेन्ना पर्यंत ताका सांगलें फाटीं सर ZPच्या वेळार तो फाटीं सरून तेणी सिद्धेशाक सपोर्ट केलो आनी बरें काम केलें तेणी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी कमळ लावन काम केलें आनी आज मेरेन तो रावला. आनी आजून अशें दिसता की पार्टी कितें तरी तेजें डिसिजन घेतलीच हे म्हाका नक्की विश्वास आसा. पार्टीच्या टिकेटीक लागून खूब दीस रावली आनी तरी दिसता ताका की लास्ट मेरेन आमी रावतली पार्टीच्या हेजेर विश्वासाचेर. आनी जर पार्टीन तेणी जें काम केल्लें आसा तें सगळें पळयल्लें आसा, सगळ्यांक खबर आसा तेणी कमळ लावन काम केलें, सगळें खबर आसा. निस्वार्थीपणान तेणी आज म्हटल्यार 2 वर्सां कोविडाच्या टायमार लोकांक खुबशे लोकांक निस्वार्थीपणान जें काम केल्लें आसा. म्हटल्यार तुमकां खबर आसतलेंच की टिकेटीक लागून कितको डिले जाल्लो आसा. तर म्हाका आमच्या कार्यकर्त्यांनी आनी आमचे दोनूय पंचायतीचे पंच सरपंच दिवाडचे जावं खोर्ले कुमारजुआ हे सगळे आमच्या वांगडा आसा. कांय हेका लागून कसले हळदी कुंकमाच्या प्रोग्रामाक लागून कांय लोक येवंक पावूंक ना. तर प्रशांत बाबान सांगलें आहा ऑलरेडी, तुमकां नांवां घेतलेलीं आहा. आमचे दिवाडचो सरपंच मोहन वळवयकर, तशेंच आमचे स्नेहल हरमलकर, तशेंच आमचो प्रशांत भंडारी, सुरेन वळवयकर आनी बाकीचे सगळे जमिल्ले हेर मानेस. तुमकां एक सांगूंक सोदता हांव प्रेसाकूय आनी आमच्या पार्टयेच्या मनशांक की आमी भरपूर टायम आमचो वेस्ट केल्लो आहा अशें म्हाका दिसता. की आयज बसून आमी त्या पार्टयेचेर भरोसा धरून रावल्ले आसा. तेंच्यांनी कितें तरी डिसिजन ते पार्टयेन घेवचें आनी खरेंच आमकां टिकेट दिता काय ना पळय ती डिक्लेअर फाल्यांच्या दिसा भितर करची. जर ती केली ना जाल्यार आमी फुडें म्हाजे कार्यकर्ते, म्हाजे गांवचे भाव, फूल कुमारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे म्हणटा तूं इंडिपेंडंट फुडें सर, आमी तुज्या वांगडा आसा. तर ताका लागून आमी स्टेप फुडें घेवंक सोदता. आमी टिकेट जर फाल्यां जर फायनल जाली ना जाल्यार आमी इंडिपेंडंट बसपाक तयारी केल्ली आसा. फाल्यां सान बसून आमी पळयतले कसो कितें हें आसा. फाल्यां एक दीस आमी घेतले, परवा नाल्यार आमी इंडिपेंडंट इलेक्शन फील कित्याक टायमूय खूब उणो आहा. लोकूय आमकां गांवचे विचारता अरे बाबा तुवें केलां तरी कितें काय म्हणून, कितें तरी चिंतलां. तर सांगपाक सुद्दां खूब दूख दिसता तांकां की टायमूय आमचे कडेन शॉर्ट आहा आनी ताका लागून आमी हो स्टेप घेतलेलो आहा. आनी म्हजे कार्यकर्ते आनी बरे मागपी सगळ्यांनी फुडें काडला की बाबा तूं इंडिपेंडंट फुडें वच म्हणून. उपरांत तांकां प्रेशरायज करप हें सारकी गजाल न्हू.
तर आमच्या वांगडा मंडळ आसा आनी मंडळान जे कोणी काम केलां तांकांय खबर आहा बाबा हें कितें तरी चलना पळय तें ऑलरेडी तेंच्यांनी डिसायड केल्लें आहा. 75% आमकां सपोर्ट आहा. 75%. तेका लागूनच आमी आयज हे घेतलेले आसा. पार्सेकर सारखे आणि उत्पल परिकार सारखे हांकां जर वालोर दिना तुमकां दिसता की ना त्याच खातीर आमी आज घेतला कारण तेंच न्ही तांकां मॅसेज पावोनी बाबा आमी रावता म्हणून मागीर डिसिजन कितें घेतलें तें मागीर आमकां हें आसा न्ही